टॅक्सीवाल्यांची संघटना मीटर जीपीएस बसवूंक तयार। सरकाराक 10 दिसां पयलींच मीटर सर्व्हिसेचो डेमो दिला। सरकाराची जाग माग ना म्हूण उत्तर गोंयचो टॅक्सी संघटनेचो महासचिव विनायक नाणोस्कार प्रुडंटाचे डिबेटींत उलयलो। राघवेंद्र शेटेचे 199 रुपयांक पणजे सिटी टॅक्सी सर्व्हिसेक मात टॅक्सीवाल्यांची हरकत। टॅक्सीवाले असली सर्व्हिस दिवंक तयार असल्यार आपूण मॉडेल दिता म्हूण शेटेन तयारी दाखयली। अख्खी गोंयाक कळणी की कितें सर्व्हिस सुरू केल्या आनी ताका लागून हो वाद जाला। व्हॉट इज द सर्व्हिस आनी तातूंतल्यान कितें अचीव करपाक पळयता? तातूंत न्यू सर्व्हिस जी आसा दॅट इज 199 रुपीज. In that 199, that service is called Taxigo City. That is only for the city, restricted to city. The taxi will go only 10 kilometers in and around. एक असता की तुम्ही जेन्ना ओला किंवा उबर अशी जेन्ना नांवां आयलीं तेन्ना तुम्ही एक फर्म भूमिका घेतली की गोंयची भायली सर्व्हिसीस आमकां नाका, तातूंतल्यान कोणाचेच बरी जावपाचें ना म्हणून। आता गोंयकार भुरगो स्टार्ट करता ताकाय तुम्ही विरोध करतात? गोंयकार भुरगोय स्टार्ट करता पूण आमी तरी कितें म्हणटा, ही इज द फ्रॉम सेम गँग। आज जेन्ना गोंयकार भुरगो करता ताका बरोबर ताका विश्वासाक घेवन ताजे बरोबर बसून उलोवपा वाटायलें, तूं जर ताका एनिमी हांव तुका शिगार घेतलो म्हणपा लागलो कस जातलें? जाल्लें था आयज तो एकटो करता, फाल्यां असले 10 जाण येतले मरे गोंयकार 10 जाण येवन सगळ्यांची वाट लायतले। वेर आय एम डुईंग इंडिव्हिज्युअल बिझनेस, हांव म्हाजो पात्रां, वाय शूड आय वर्क विथ हिम? प्रश्न हो आहा की तुम्ही ताचे बरोबर वचचे हाची सक्ती ना, मागीर ताणें बिझनेस न करचोय सक्ती कित्याक? टॅक्सीचोच कित्याक करचो? कित्याक करचो न्ही? टॅक्सीचोच कित्याक करचो न्ही? कित्याक आमचेर परिणाम जाता नाका म्हणाल नाका तेका, कित्याक करचो ना आमचेर जेचे परिणाम जाता। हांव म्हणटा तूं त्या धंद्यान कित्याक तूं आमचेर पांय दवरता? तूं धंदाच करनाका? अरे तूं तुम्हाला धंदो करनाका म्हणटा, बंद कर। टॅक्सीचोच करूंक जाय, तुका फायदो आहा, तुका आमचेर पांय दवरूंक जाय। तुम्ही मिटराचो डेमो सरकाराक दाखयलो, जातूं भितर सगळी टेक्निकल गजाली इन्क्लुडेड आसा, धरून जीपीएस मागीर तुगेले लोकेशनाची माहिती बी ती कंप्लेन सगळे अबाउट गोंयची माहिती आणि ते सगळे असून तुम्ही सांगले की हो मीटर घालपाक गोंयचे सगळे टॅक्सीवाले तयार आसा म्हणून, तरीकय सरकाराच्या लेवला वेल्यान कांयच जागमाग जायना। कित्याक लागून? हांव कशें सांगू सरकाराच्या मनान कितें आहा तें? सरकाराक ते दाखयलो, सगळ्याक उलयता तुमी। सरकाराच्या मनान 10 दीस पयलीं दाखयलो, सरकाराक दाखयलो मीटर आमी, आनी हेका ही गो सर्व्हिस स्टार्ट केल्या कितले दीस जाले कळ्ळें तुका? तुम्ही मीटर दाखयता ताका स्टार्ट गव्हर्नमेंट असं खेळटा, आमच्याकडे कसं खेळटा, तू मीटर घाल, तू जीपीएस घाल, तू हे कर, हेवटेन दुसऱ्या कोणाक तरी लागीं करप, म्हणजे म्हाका सरकारान मुखार काडला। हा म्हणटा कोणी तरी काढला असतलो। हांवें लायसन घेतला टीटीएचे आणि बाकीच्यो कितें लायसन त्यो घेतल्या, आणि न तुमचो कोण मिनिस्टर किंवा कोण लायसन लागता ना कितें म्हणटा करपाक? हांव तुमकां सांग म्हाका टीटीए हॉटेलवाले कोण? ताणी घेतले। अरे कोण येत? दॅट इज द थिंग आय एम टॉकिंग ना। येत हा तेतून भितर म्हण हांव कोण म्हणटा? हॉटेलवाले येयल्या, हॉटेलवाले येयल्या, दीस आर द कल्प्रिट। कित्याक हॉटेल लॉबीन तुका मुखार काडला? आणि तांकां हे टॅक्सी असोसिएशन हे सगळे एकठांय आसात, संघटीत आसात म्हणून तांकां भंय दिसता, म्हणून तांणी तुजे सारखे मनशाक मुखार काडून तुमचे भितर फूट घालपाचो प्रयत्न केला, हो तुमचा आरोप? परफेक्ट। टॅक्सी गो जर चल्ली सारखी सगळ्यांच्या सपोर्टान, ओला आणि ओलाचो बापू आयलो सुद्धा हांगा चलचो ना। आता तू मुवी जावन साखर खातले, तू दोमळो जावन आमकांच चापतले, हे दीस येतले, हे दीस खंयच वचांक ना। टीटीएजीन हेका फुडें काडलं बिकॉज टीटीएजीन आमच्या सरकारान काडलं म्हणटालो एक। अरे सगळे मेळूनच हे जाल्यात रे। अशी सर्व्हिस तुम्हीच कित्याक स्टार्ट करनात? जेन्ना आता पळय आमी टॅक्सीक मीटर घालता म्हटला, टॅक्सीक मीटर आमी खंय तरी 1 स्टेप अहेड वयता, घालता। आता मीटर ना म्हणटा आमी घालपाक तयार जाले की आमच्या ह्याच्या प्रमाणे अकॉर्डिंग टू द टायप ऑफ व्हेकल येते जाले आमच्या ह्याच्यावर मीटर आमी घालता। हे आमकां करपाक जेन्ना हेचेर जाले की आमी चिंतता हेचेर, जेन्ना गव्हर्नमेंट जेन्ना कसलेच म्हणजे कामूच करिना, कांयच करिना, तो आमच्या भितर झगडी लायता आणि तिसऱ्या मनशाक हांगर धाडटा। ते म्हणटात की वी आर ओपन, फाल्यां अशी सर्व्हिस आमी सुद्दां एक जावन स्टार्ट करपाचो विचार करपाक शकतात। यू वेलकम देम ऑलवेज वेलकम देम। तांकां जे कितें मशिनरी जाय, कितें ऍप जाय, आनी कितें गजाल जाय, मॉडेल जाय, एवरीथिंग वी आर रेडी टू प्रोवायड।
ड्रग्स आड उलोवपी आपूण एकलोच आमदार मंत्री, हाचे फुडें आपूण ड्रग्स आड आवाज काडटलो, कोणाक भिवचो ना, आपल्याक कोणाचो प्रेशरूय लागना म्हणून मंत्री विनोद पालयेकार शिवोलकारां कडेन संडे डायलॉगांत उलयला. फुडल्या इलेक्शनाक शिवोले पडलो तरी हरकत ना म्हणून पालयेकारान धमक दाखयली. ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्ले खंय खंय ताजेर प्रेशर हाडटात. आणि दुसरे ड्रग्साचे आसा पळय, ते ड्रग्साचे हांव सांगीत आयला की हांव त्या ड्रग्साच्या विरोधानूच आहा. हांव एकटोच मिनिस्टर आहा किंवा आमदार आहा जो ह्या ड्रग्साचेर उलयता पळय तो. आनी ह्या ड्रग्साचेर उलयता म्हणून खूब इश्यू सुद्दां जाल्ले आसा. पण हांव परिणामाची पर्वा करिना. हांव फाल्यां शिवोलेसून पडल्यार जाता, पण हे हांव जो मेरेन आसा तो मेरेन बिझनेसान हा ड्रग्साच्या ते माझ्या विरुद्ध आसा असो हांव पर्वा करिना तेची. पण हांव जो मेरेन ह्या 5 वर्सां भितर आसा तो मेरेन शिवोलेतले ड्रग्स हांव कायमचे बंद करपाक ही हांव तुमकां ग्वाही दिता. पालयेकारान शिवोले संडे डायलॉगातूच ड्रग्साचो बॉम्ब घाल्लो. पुलीस, पॉलिटिशियन, पेडलर, ड्रग्स नेक्ससाक लागून आपल्या जिवाक धोको आसा म्हूण प्रुडंटाचेरूय तो उलयल्लो. ह्या संडे डायलॉगात लोक शिवोलेचे सगळे तरेचे प्रस्न काडटात. आमच्या SFX स्कॉलान संडे डायलॉग जाला आणि आमच्या ऑल द ऑफिसर्स वॉटर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आणि अदर ऑफिसर्स ऑल्सो इज कम आणि लोकांनी सगळ्या तेंचे मागला आमचे कितें कितें कामां जाय ती आनी थ्रू मिनिस्टर ऑल्सो त्या पासत ह्या आमी मागता आमच्या शिवलेच्या गांवांत ही कामां सगळीं करची म्हणून. सगळ्यांनी आपली प्रॉब्लम्सां मांडली आनी म्हाका दिसता की हो मिनिस्टर कितें तरी करतलो, कित्याक तेन्ना गरिबांचो हुस्को आहा म्हणून तो आयज हेका येयलो, मिटिंगेक येयलो टू हियर द पिपल्स प्रॉब्लम. हांवें म्हाजो हितून एक इश्यू काडलेलो अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ. आनी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितें जावंक शकता तें, भुरगे ड्रग्सांक वचूंक शकता आनी आमचो समाज पाड जावंक शकता म्हणून. दुसरें हांवें इश्यू घेतलेलो शेतां बाबतीन. आमची शेतां एका तेंपार तितून एडवर्टिजमेंट्स काडूंक भायरसून लोक येताले, मायग्रेटरी बर्ड्स येतालीं आनी इतली बरीं दिसतालीं, शेतां जिवाक धादोसपण भोगतालें. पूण आयज म्हाका दूख भोगता, कितलींच वर्सां जालीं आमची शेतां पाड जाल्लीं आसात. कित्याक उदक सगळें शेतांनी धत्ता, वयर सगळे प्रोजेक्ट येवन उदक सगळें लोटून सकला येवन आमची शेतां बुडून गेलीं आसात. पालयेकारान बॉम्ब घाले उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान आमदारांक ड्रग्साचेर तोंडां बंद दवरात म्हूण फतवो काडलो. पालयेकार म्हणटात ताचें तोंड बंद जावचें ना. सरकारी सूत्र सांगतात मुख्यमंत्र्याच्या फतव्याक अजून तरी आमदारांचो रिस्पॉन्स आयिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. गोंयच्या पोस्टांनी आतां बँकिंग वेवस्था चालीक लागता. IT प्रोजेक्टाच्यो 3 मुख्य गजाली यशस्वी सुरू करपी गोंय पयलें म्हूण पोस्ट मास्टर जनरल सांगता. डॉक्टर N. विनोद कुमार मिडिया कडेन उलयलो. राष्ट्रीय पोस्टल सप्तक 9 ऑक्टोबरा सावन सुरू. त्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. गोंयच्या पोस्ट ऑफिसांनी खंय डिजिटल ट्रान्झॅक्शनां सुरू जाल्यांत, 4 ATM बसयल्यांत, अकाउंट होल्डरांक रुपे कार्डाय दितले. Goa has become the first state in the country which has completed the implementation of most of the silos of the IT project. One is the core banking solution, meaning all the post offices in Goa the customers can do banking transactions in any of these branches. The 4 ATMs have been installed in Goa, and to every customer who has an account in the post office, we are giving them RuPay debit cards. These RuPay debit cards can be used across ATMs. पोस्टल सप्तका निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात. 17-18 तारखेर मिनेझीस ब्रागांझा हॉलात स्टॅम्पाचें प्रदर्शन दवरलां. पोस्टान भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती दवरल्यात. Doing awareness workshops and contact programs with the school children and the public and the customers on different programs. We'll be taking it up during the National Postal Week. The Irish Festival of Stamps will be held on 17th and 18th of October in Magnus Palace. It is a joint initiative by Goa Postal Region and Irish Ministry. प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकार. गिव एक ब्रेक.